आपल्या खात्यांतले प्रकल्प आडकून उरिल्ल्यान मंत्री सुभाष फळदेसायान GSIDCचे सुस्त कामाचेर नाराजी उक्तायला। निधी दिवनूय GSIDC निविदा काडिनात, देखून कामां अर्दवट उरल्यात आनी ह्या कामां खातीर केंद्रांतल्यान आयिल्लो निधी परत गेला असो आरोप करीत फळदेसायान आपल्याच सरकाराच्या कारभाराचेर फार पेटयल्यात। म्हज्या समाज कल्याण, न्हंय येरादारी आनी पुरातत्व खात्यान बरेचशे प्रकल्प हातान घेतल्यात, पूण म्हज्या खात्याक ह्या कामा खातीर निविदा काडपाक मेळनात। देखून GSIDC सारकिल्ल्या कार्यकारी संस्थेक निधी दिवचो पडटा आनी ते मागीर टेंडर काडटात, पूण अजूनय तांच्यांनी निविदा काडूंक नाशिल्ल्यान खात्यांतले कितलेशेच प्रकल्प अपुरे उरल्यात असो आरोप मंत्री फळदेसायान केला। जेन्ना आमी टेंडर काडटात तो टेंडर आमकां काडपाक मेळना, आमी रिकमेंड करप फंड्स आर प्लेस्ड विथ any of the executive agency, either GSIDC or हें आसा आमचे PWD, आनी ते गेले नंतर तांचे मेन काम आसताच, सेकंडरी आसता आमचे आसता। वर्सांचे वर्स आमी टेंडर काडले नंतर आतां आमचे पळय रिवर नॅविगेशनाक आमकां खुबशे गेल्या 10 वर्सांची कामां तशी पेंडींग आसात। 10 टायम्स परत काढून पसून ती कामां जायनात। सो वी डू नॉट हॅव अ मॅन्डेट एज आवर डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट, रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंट, आर्कायव्स, आर्किओलॉजी, वी हॅव टू प्लेस द फंड्स विथ एक्झिक्युटिंग एजन्सी। प्रॉब्लम्स हे जातात, वी विल आयडेंटिफाय अँड वी विल रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर टू गिव अस द सम इंजिनियर्स सो दॅट वी आवर सेल्व्स कॅन डू दॅट। हे केल्ले आतां आमी स्पीड अप केल्ले आसा, वी हॅव फावंड द अदर वे, खंयच्यान घेवन आमी फाटीं लागून ते करतात, पण ऑल दीस टायम हे खूबशे त्रास जाल्ले। प्रॉब्लम म्हाका तरी म्हजी 3 डिपार्टमेंटां 4 डिपार्टमेंट आसा। आर्कायव सेम प्रॉब्लम, वी डेपोजीट दी फंड्स अँड वर्क्स आर नॉट टायमली कंप्लिटेड। इन रिवर नॅविगेशन दी फंड्स आर प्लेस्ड इन रिवर नॅविगेशन, वी विल फायंड crores ऑफ रुपीज वर्थ। आमी वर्क ऑर्डर दिवस पसून दी एक्झिक्युटिव्ह एजन्सीज डू नॉट परफॉर्म। गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार।